कॅप्टन ऑफ पोर्ट अँड रिव्हर नॅव्हिगेशन सभापती महोदय, या खात्याक 156 कोटीची तरतूद आसा. स्टेट ऑफ द आर्ट आयकॉनिक कॅप्टन ऑफ पोर्ट टर्मिनल बिल्डिंगचे बांदकाम 24-25 वर्सां पुराय जावपाचें आसा. ताचेर 25 कोटी रुपया खर्च येतलो. जहाजाची मुक्त येरादारी सुलभ करपा खातीर शापोरा न्हंयच्या तोंडार ड्रेजिंग करपा खातीर म्हापसा न्हंयचो गाळ काडपाचें काम सुरू करपाचोय प्रस्ताव आसा. ह्या कामाक लागून सकयल्या वाठारांनी हुंवार येवचें ना आनी नॅव्हिगेशनची सुविधा मेळटली. राज्यांतल्या 6 लायट हावजीस आनी 15 बिकॉन हांगासर विकसीत करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. तातूंत कांपालच्या लायट हावजा खातीर अत्याधुनीक GRP तंत्रज्ञान वापरून अपग्रेडेशन आस्पावीत आसा. सागरमाला येवजणे खाला मांडवी न्हंय, जुवारी न्हंय, म्हापसा न्हंय आनी कुंभारजुवा कालव्यात 7 कोस्टल पॅसेंजर जेटीज खातीर मान्यता दिल्या आनी ताचेर अंदाजान 60 कोटी रुपया खर्च जातलो. वित्तीय वर्सा 4 पोरण्यो फेरीबोटी 4 नव्या फेरीबोटींनी बदलपाचो आमचो हेतू आसा.